next 5 to 6 months before December the pollution has to be inaugurated. And CMR म्हाका उतो दिला जेन्ना आमी गांवचे लोक along with आख्खे केपेचे सरपंच पंच मेंबर्स काउन्सिलर्स आमी एक 10 दीस पयलीं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेळयले की केपेचे प्रश्न घेन आनी आमी सरकाराक आनी चीफ मिनिस्टर सांगलें की आमगे हे मुद्दे आहाय आमगे केपेच्या मतदारसंघात आमकां एम्प्लॉयमेंटाक जायते इश्यूज जाय आमगे भुरगीं शिकलो आहाय आमकां एम्प्लॉयमेंट ना सो आमकां जमीन आहा म्हणून सांगली 8 लाख 12 लाख 8 आनी 4 12 लाख स्क्वेअर मिटर आमकां IDC जमीन आहा इन कानागिनी. सो आमी सरकार हेंच सांगिलां आनी मागलां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन आमकां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाची असली एक थिंगा एक युनीट हाडचो म्हणून इन दीस गव्हर्मेंट IDC लँड वीच इज नॉन पॉल्युटींग एनवायरमेंटाक प्रदूषण कोना हार्म जायना जे डिस्ट्रक्शन जायना असली युनीट आमगे कानागिनी हिंगा हाडचो आनी वी वील वेलकम इट विथ अलॉंग विथ मी ऑल द ऑलमोस्ट 5 पंचायत सरपंचीस वर काउन्सिलर्स वर आनी गांवचे प्रॉमिनंट थोडे लोकूय आशिल्ले आमी एक 40 जाण मेळपा आयले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आनीक मातसो चीफ मिनिस्टर हॅज प्रॉमिस्ड दॅट इन द कमिंग डेज ही वील सी दॅट ऑल्टरनेटिव्ह कितें तरी एक आमकां असल प्रकल्प हाडले की वीच वील क्रिएट एम्प्लॉयमेंट in Kanagini and which is non-destructive. Then we will welcome it. ओके थंय फूड पार्काचो प्रोजेक्ट येवपा आसलो पूण तो बंद पडलो. फूड पार्काचो प्रश्न आशिल्लो तितून 2 वर्सां आशिल्लो. फूड पार्काचो परस जमीन जेन्ना एक्वायर केली and that land was subleased to one company Betul hospitality म्हणून आनी तितून कोण कोण भितर आशिल्ले ते गांव आख्या गोंय खबर आसा. सो तो म्हाका दिसता तो प्रोजेक्ट आमी फूड पार्काचो आनी कोणा दुसरी कोणा कंपनी दिवपा तो आमी तेन्ना आमी ओपोज करतले आनीक दॅट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन ना. सी कसली वो साठा न्हू इवन तरी समज तरी कितले कोणा कंपनी दिता वॉट एवर फॉर्म दे वॉट टू इट हॅज टू बी नॉन डिस्ट्रक्टीव नॉन पॉल्युटेड दॅट इज इम्पॉर्टंट. हांव आतां IIT आमगे केपें हाड म्हणून मागिल्ली जेन्ना सांग्यार चल्लां बाकी नोता चल्लां हांव मागिल्ली वी आर वेलकमींग दॅट ऑल्सो. आजूय सांगता कितें हाडय बट प्रदूशण जावपाय ना. बाकीच्या कुंकळ्यांक वा न्यूज इंडस्ट्रियलान जे जे चोय लोकांक इतले त्रास लोकांक दुयेंस जाता ते आमकां बरें दिसना. आमकां तसले आमी कोणाकूय हाडपा ना. यू ब्रिंग एनी फॉर्म ऑफ अ कंपनी वीच इज नॉन पॉल्युटींग कितेंय तरी लोकांक भुरग्यांक जॉब एम्प्लॉयमेंट मेळटा जे शिकलो भुरगे बाकीच्या थोडे उड शिकले त्याय भुरग्यांक समज तरी एम्प्लॉयमेंट कितें जाता वी आर देर टू वेलकम आनी वी वील वेलकम इट विथ ओपन हार्ट्स आनी ओपन आर्म्स म्हणटा पळय. इफ इट इज अ गुड प्रोजेक्ट इफ इट इज नॉट अ गुड प्रोजेक्ट वी वील ओपोज इट दॅट इज फॉर शुअर. Because as a MLA, it is my duty to see the employment, create employment for my youth, आमगे गांवचे लोकांक की इतली वर्सां केपें फाटीं वसता आनी आमी आतां जात ते प्रमाणे काम करीत आहाय. एक बारीकशें काम इतली वर्सां 29, 30, 35 इयर्सान एक बारीकशें घटक 40 लाख MLA पण हांवें अप्रूव करून काम स्टार्ट केलें ऑलमोस्ट आतां 50% जालां.